फाटले कांय दीस सेगीत पडिल्ल्या उटंगराच्या पावसाक लागून धारगेच्या तृप्ती गांवकार हे गरीब बायलेचे घर कोसळिल्ले। तिणेन आदाराची मागणी केल्ली। हाची दखल घेत सभापती रमेश तवडकार हांणी श्रमदान संकल्पने खाला तृप्ती गांवकाराचे घर बांदून दिवपाची घोषणा केली। 15 दिसां भितर काम सुरू करतले अशेंय तांणी सांगले। आयतारा धारग्या वचून सभापती तवडकार हांणी परिस्थितीचो नियाळ घेतलो। ह्या वेळार थळावा आमदार गणेश गांवकारूय हाजीर आशिल्लो। आज आमी ह्या प्रत्यक्ष घराक विजीट करता आसतना आमचो भाव तोच आसा आनी कन्सेप्ट कितें आसा की हांगा जो सरपंच आसात, हांगा जे पंच आसात, हांगा जे स्थानीक लोक आसात, ह्या लोकांनी जर आमकां जर थोडेशें जर मदत केली, मदत म्हळ्यार कशें फिजिकल मदत केली आनी किंवा लोकां मदें मनीसपण जागे करपाचें दिसता। आमी म्हणजे फक्त आमकां 1 रुपया दिया, म्हणजे हांगचे स्थानीक लोक आसा आमी अपील करपाचें फक्त आमकां 1 रुपया दिया म्हणपाचो। म्हणजे जो कोणी सदन आसा जर ताणें ह्या स्लोगनाच्या अंतर्गत जर आमी की 20 घर आमी अवघ्या म्हाका दिसता 2.5 म्हयने कंप्लीट केली। म्हणजे ज्या घराची व्हॅल्यू सर्वसाधारणपणे 15 लाखापेक्षा कमी उरची ना। आमी 110 स्क्वेअर मिटर सुद्दां घर बांदलें आसा, म्हणजे ज्याची व्हॅल्यू आसा न्ही 20% कमी जावचें ना आसा। म्हणजे हाका हांव स्वताक भाग्यवान इतल्या खातीरच काणकोण तालुक्यांतले म्हज्या मतदारसंघातले कार्यकर्ते स्वताक तांणी झोपून दिले। म्हणजे हांगा पयशांक मोल दवरूंक ना, म्हणजे फिजिकली काम केलें, पयशेय आमकां उबी करून दिले आसा। कॅशा तर 20 घर कंप्लीट जाले आसा। म्हाका दिसता हेंय घर आसा न्ही की तात्काळ आज आमी विजीट केले करपाक आमी शकले की पावस आसा। आमी म्हणटाले की हांवें अनेकदां म्हणलें की पावस सोंतकच हांव सुरवात करता सिटी कंटेन। म्हणजे जो मन घरांत रावता बसून ताका डिस्टर्ब जावंक जायना। म्हणजे हांव सुद्दां त्या घरा संदर्भात आमी आतां चवकशी करतले उलयतले। म्हणजे खरें प्रॅक्टिकल आमकां इमिडिएट करपाक जाय काय आनी सादारणशे 15-20 दिसांनी पावस सादारणशे वतकच करपाक जाय। हाचे सादारणशे हें करून आसा न्ही निश्चितपणे हें आसा न्ही घर श्रमदान कन्सेप्टान आसा न्ही 1 म्हयन्याच्या भितर आमी घर उबी करपाचो आमी स्लोगन आमी घेतलेलो आसा आनी निश्चितपणे आमी कंप्लीट करतले। आज तिका आमचे भयणीक एक धीर दिवपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान आमी आसा हें सांगपा खातीर मुद्दम आज आमी विधानसभा चालू आसतना आज असो वेळ काडून मुद्दम आयिल्ले आसा। आनी म्हाका दिसता हांव संबंद गोंयभराच्या सगळ्या आमच्या जे वेल्युशर आसा, जे आर्थीक जे सदन लोक आसा तांकां अपील करता आमी जर अशें मनीसपणाचो जो 100 वर्सांचो फाटल्या वर्सांचो आमचे गांवचो गांवपणाचो मनीसपणाचो जो हावेस आसा तो जर आमी सांबाळपाक शकतात न्ही एक सुंदर गोंय करपाक शकतले। आनी तो आमचो गोंयचो 3% जो मनीस आसा न्ही सदन जो मनीस आसा ह्या आसा तो मनीस आसा न्ही ताका सदन आमी करपाक शकले जायत न्ही जाल्यार एक गोंयचो देशाच्या नकाशाचेर जगाच्या नकाशाचेर म्हणजे अशा तरेचे एक बरो कन्सेप्ट म्हणजे लोकूच लोकांक मदत करता आनी लोकांचे अशें म्हणजे सरकारचेर डिपेंड ना सगळ्यो गजाली सरकारच करता म्हणटा हांव दिना। तृप्ती गांवकाराक आदाराची गरज आसा आनी दानी लोकांनी फुडें येत तिका आदर करचो अशे तरेचे आव्हान गोमंतक टीव्हीन केल्ले। तृप्ती गांवकाराचे चलयेन गोमंतक टीव्हीच्या ह्या वृत्ताचो उगडास केलो। आमचें घर कोसळ्ळें मन घातलो तेन्ना आयज गोमंतकाचे एकनाथ केडेकर हेणी दखल घेतली। तेजे बद्दल हांव तेजे आभारी मानता। तेणी सगळ्यांक रिपोर्टर हे करून न्यूज करून सगळ्यांक कळयले, मिनिस्टर पर्यंत पावयले। तेका लागून आयज आमकां घर बांदपाक आदार मेळ्ळो, बांदून दितले ते स्वता जावन। तेका लागून हांव गोमंतकाचे आभार मानता, अशें गोमंतक सभाचे आभार मानता। रमेश भाऊपी हांगा आयलो, तेणी सपोर्ट केलो आनी विधानसभेचो रमेश तवडकर तेणी घर बांदून दिता म्हणून सांगला, तेजे हांव आभार मानता। आमी आज साकोडा पंचायत क्षेत्रांतल्या धारगे गांवांत आसा जे फाटल्या 15 दीस पयलीं जे घर कोसळ्ळेलें ते गोमंतकान हेजी दखल घेतलेली आनी गोमंतक टीव्हीन हेजेर न्यूज केल्लो। आज आनी सगळे लोकांक आव्हान केल्लें, मिनिस्टर जो मंत्रिमंडळ आहा तांकां सगळ्याक गोमंतक टीव्हीन आव्हान केल्लें आनी तेजी पार्श्वभुमीचेर आज गोंयचो सभापती रमेश तवडकर आज धारगे गांवांत आयलो आनी तेणी आपले हे श्रमदान संस्था आसा ते संस्थेच्यान तेणी हें घर बांदून दिता म्हणून सांगला आनी ते 15 दीस भितर हे घराचें काम चालू करता तेन्ना गांवच्या लोकांनी आपल्याक सहकार्य करचें कामा खातीर अशी तेणी आव्हान केला। गोमंतक टीव्ही खातीर धारगेच्यान एकनाथ खेडेकर।